कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। दिवचले सरवण हांगा काल मध्यराती भयंकर अपघात घडलो। सरवण जंक्शना कडल्या प्रवासी शेडीन ट्रक घुशिल्ल्यान पुराय शेड जमीन दोस्त जाली आणि कुशिकच्या एका हातगाडयेची लेगीत मोडतोड जाली। या अपघातान एक तरणाटो किरकोळ जखमी जाल्ल्याचे कळटा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आडवेळ्या पावसाक लागून ड्रायव्हराचे खंय नियंत्रण गेल्ल्यान हो अपघात घडलो। मध्यरातची वेळ आशिल्ल्यान व्हड अनर्थ टळ्ळो। दिवचल साखळे ह्या मेन रस्त्या कुशीक सरवडा जंक्शना कडेन मंगळारा राती एक भिरांकूळ अपघात घडलो। मेळिल्ली म्हायती प्रमाण दिवचलच्या साखळे वटेन वचपी एका ट्रिपल ट्रकाचें नियंत्रण गेल्ल्यान सरवणच्या जंक्शना कडेन आशिल्ल्या प्रवासी निवारस शेडीक ह्या ट्रिपल ट्रकाची नेटाची धडक बसली। हे धडके बरोबर प्रवासी निवारस शेड पुरायपणान जमीन दोस्त जाली। हे शेडीच्या कुशीक एक भेलपुरीचो हातगाडो आशिल्लो। ह्या हातगाड्याची लेगीत व्हडा प्रमाणांत मोडतोड जाल्ल्याचें कळटा। हो अपघात नेमको कसो जालो तें कळपाक मार्ग ना, मात मंगळारा राती पडिल्ल्या आडव्या पावसाक लागून आनी सरवणच्या जंक्शना कडेन आशिल्ल्या रमलर्सांक लागून ट्रक चालकाचें नियंत्रण वचून ट्रक सरळ बस शेडीत घुशिल्ल्याचें कळटा। ह्या अपघातांत कांयच वायट घडणूक घडूंक ना, मात सरवणचो एक तरणाटो रात्र पाळयेक वचपाक लागून ह्या सरवणच्या प्रवासी शेडी कडेन उबो आशिल्लो। ताका ट्रकाची मातशी धडक बशिल्ल्यान तो कांय प्रमाणांत जखमी जाल्ल्याचें कळटा। पुलिसेक ह्या अपघाताची म्हायती मेळटकी मध्यराती पुलिसेन घडणूक येवन पंचनामो केलो आनी अपघातग्रस्त थंयसरल्यान काडलो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण घडणूक थळा वयल्यान लोकांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण 2 ट्रकां मदीं रेस चालू आशिल्ली आनी ताका लागूनच हो अपघात घडिल्ल्याचें कळटा। हाचे पयलीं सरवणची प्रवासी शेड अशीच एकदां अपघातांत जमीन दोस्त जाली। ह्या अपघाताचो दिवचल पुलीस फुडलो तपास करतात। दुसरे वटेन बस शेडी कुशीक आशिल्ल्या भेलपुरीच्या हातगाड्या कडेन सदांच रातची गर्दी आसता, मात हो हातगाडो बंद केले उपरांत सादारण मध्यराती 11:30 उपरांत हो अपघात घडिल्ल्यान व्हडलो अनर्थ टळिल्ल्याचें कळटा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।